डायरेक्टराक आमी मेळिल्ली आसात आनी डायरेक्टराक फूल स्टोरी सांगलेली आसात. प्रेमानंद नायक ताजो आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार 5वो दीस आनी तेजे हेल्थ जी आहा पळय डिटोरिएट जायत आसा. हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा पळय सरकारान घेवपाक जाय. हांव एक गजाल विचारूंक सोदतां, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जो पोर्टफोलिओ आसा हो मविना कडेन आसा आनी मविनाक हांव विचारूंक सोदतां तूं हे पंचायतीन गुंडा पोसलेले आसा काय म्हणून. कित्याक आज सेक्रेटरीच्या हेतून पयली गजाल म्हणटा तो सेक्रेटरी आहा पळय तो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फक्त सेक्रेटरीचो चार्ज घेवन आसा आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता की आज आदवोगाद जे आहा पळय हेंकां फूल डे सेक्रेटरी आत्तां पळय हांगासर एकटे कलंगूटसून येयल्ले आसा ते म्हणटा की सेक्रेटरी खंय कलंगूट काय आनी खंयची पंचायत एडवोकेट्स खंय थंयसर पंचायत चलयता आनी हो एडवोकेट काल जो आहा पळय तो एडवोकेट काल ते इन्सिडंट जेन्ना घडलो तो कॅमेरा रिकॉर्डिंग करतालो कितें एविडन्स कलेक्ट करपाक लागून तो इन्स्टिगेट करतालो म्हाका जाती वयल्यान इन्स्टिगेट करतालो आनी कोण सेक्रेटरी आनी जो ग्रामसेवक एक्चुअली ही इज नॉट अ सेक्रेटरी ही इज जस्ट अ ग्रामसेवक. आतां तो जेन्ना अटॅक करतालो तेन्ना हो लॉयर सुशेगाद पळयता आनी रिकॉर्डिंग करता. सो हें म्हाका ट्रॅप करपाचें इन्स्टिगेट करपाचें आनी हांव तेजेर हात उखलतलो आनी मागीर तुमी कंप्लेन करतले आनी मागीर जो प्रोटेस्ट करता पळय तांकां सगळ्यांक उखलून घेवन वतलो हो चाल चलयल्ली. आज क्लियर व्हिडिओचेर एविडन्स जाल्लीं आसात आनी आय इवन थँक्स की एक मेसेज व्हेरी क्लियरली दिल्ली आसात जेन्ना आमचे सिनियर लिडर्स जे उठाचे आसूं सिनियर लिडर्स फ्रॉम गाकुवेज फेडरेशन गौड मराठा समाजाचे बाकीची ऑर्गनायझेशन जितली आसा तितली गौड मराठा समाज ऑर्गनायझेशन क्रिश्चन एसटी ऑर्गनायझेशन्स आनी तालुका लेवल जे तिसवाडी तालुका ट्रायबल ऑर्गनायझेशन जितली ऑर्गनायझेशन आसा आयज आनी मेंबर्स ऑफ ऑल द ऑर्गनायझेशन हॅव क्लियरली तांच्यांनी हो सेंटिमेंट जो हर्ट जाल्लो आसा तो एक रामा काणकोणकर म्हणून इट इज ऑन कंप्लीट कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी हॅव गिवन अ रिप्रेझेंटेशन आनी विदीन 24 hours FIR तेजेर जाल्ली आसा म्हाका कलेक्ट करपाक लागून आपयल्लो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार व्हेरी क्लियर वी मायट बी हॅविंग द पॉलिटिकल डिफरन्सीस वी मायट बी हॅविंग द आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस आनी आपले सपोर्ट दुसरे बट वेन इट कम्स टू द कम्युनिटी नो वन वील एंटरटेन बिफोर इट गेट वर्स्ट. आय थिंक सो वी वॉन्ट पीस एसटी कम्युनिटी वॉन्ट पीस बट इफ बिफोर इट गॉट वर्स्ट CM प्रमोद सावंत अँड मवीन तुम्ही हे सॉर्ट आउट करा आणि हे इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय. वो त्या ऑफिसान दिश्टी पडपाक जायना. आयज सकाळी आसलो खंय ऑफिसान अशें आमकां इन्क्वायरी मेळिल्ली आसा. हेका इमिजिएटली टर्मिनेट करपाक जाय आनी ताज्या नंतर ताजेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. हे आज गुंडागिरीचे राज आहा पळय तें चलपाचें ना. आय एम नॉट द फर्स्ट पर्सन. हाज्या पयलीं तेणी पंच मेंबर सांगता आमकां की तेणी हेड मारली खंय तेजेर एक पंच मेंबर आहा तेजेर हेड मारली अशें चालूच आसा जाल्यार हो गुंडा जो आहा पळय हो गुंडा वो कितें म्हणटा ग्रामसेवक खंयचे अधिकार दिल्यार तुका सिग्नेचर मारपाक. कॅप्टन व्हेनजी वेगस थंयसर पावलो सुनील कवटंकर पावलो तूं तेजो एटिट्यूड पळया रे. क्रूज सिल्वा पावलो तेजो एटिट्यूड पळय रे तेजे कडेन उलोवपाचो. व्हेनजीक सांगता तो यू गो टू द कोर्ट आय विल सी इन द कोर्ट. वॉट इज दिस नॉनसेन्स. ज्या लँग्वेजीन तो एक आमदार इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेन उलयता ज्या लँग्वेजीन तो स्पोक्स पर्सन तो होटंकरा कडेन उलयता वॉट आर ही टेलिंग पुलीज कम एंड टेक हिम आउट. हे कितें वो कोणाचो फोर्स मम्मीन तुजो फोर्स हो फोर्स तुजो असले गुंडा बसून दवरले आसा. मविनाची मिनिस्ट्री काडपाक जाय हे आमचे एलिगेशन आसा. मवीन हॅज अपॉइंटेड गुंडास देन दी ऑफिशियल्स. दीज आर नॉट ऑफिशियल्स. These are gundas which has been appointed to do Mavin job. Mavin हा क्लियर कट सांगूंक सोदता तुका हे गुंडागिरी जी पंचायतीन चलपाची ना आनी हे बेगीच्या बेगीन तर एक्शन घेयना मागीर म्हणनाका. यू हॅव शोन द वे वेन द सेंटिमेंट्स गेट हर्ट ऑफ हिंदूज तुम्ही तो प्रोपोगंडा करपा लागून सगळ्या कडेन पुलीस स्टेशनांनी घालता मरे. पीपल हॅव कॉपीड इट यू. तुमकां कॉपी केला आतां सद्या लोकांनी कोणी जे समाजान तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाला आणि ते सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हणून सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेंट घालपाक जाता. नाव इट इज बॅकफायरिंग यू. प्लीज लुक इन टू दीस मॅटर. दी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हॅज बीन हर्ट अँड दीस इज नॉट गोइंग टू तेका तर काडना जाल्यार हे पेट्टले. पंचायती मुखार आमचे बाब प्रेमानंद नायक एक्स सरपंच जे सांकवाळ पंचायतीचे पयलीं आसलेले ते भुतानीचो जो प्रोजेक्ट आहा तेका जी परमिशनां दिल्या ती परमिशनां रिवोक करपाची म्हणून तो आयज उपोशणाक बसलेलो आसा.
सो आयज तेजो 5वो दीस आनी आयज तेजी हेल्थ डिटोरिएट जायत आसा. सो आमकां तेची काकूद आहा, आमकां तेजो हुस्को आहा म्हणून आयज स्पेशली आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायताक मेळोन आयज आमी रिक्वेस्ट करपाक येयले की मॅडम तेका तुमी पळया, तेजी परिस्थिती सारकी वायट आहा आनी जें चुकीचें जालां तेचेर तो उपोशणाक बसला. आयज जें जालां तें सगळें चुकीचें जाल्लेलें आसा. तो आयज प्रेमानंद नायक सारको आसा म्हणून आख्खे गोंयचे सगळे लोक, गोंयचे राजकारणी तेका थंय मेळोंक येत आसा, गोंयचे एक्टिविस्ट NGO सगळे तेका मेळोंक येत आसा. कितें सरकारान अशें म्हणपाचें न्हू की तेका कोणाचो साथ ना म्हणून. आयज जर आमी उलो मारलो, आमी पाशेच काडून उबे रावले, 5 दीस सरकाराक दिले आमी तेका न्याय दिवपाक, आनी आयज जर सरकार जर आयकना कितें आमी ओगी रावचे ना. आख्ख्या गोंयच्या लोकांक थंयसर आपयतले आनी मागीर फाल्यां सकाळी जर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन थंय जालें जाल्यार जबाबदार सरकार आसतलो, गोंयचो CM आसतलो. आयज आमी पळयता वयता ते स्तराचेर गोंयचो CM फेल जाल्लो आसा. पंचायत लेवलाचेर गोंयचो CM फेल जाल्लो आसा. मागीर होम डिपार्टमेंट CMचे फेल जाल्लेले आसा. ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट सगळे मिनिस्ट्री फेल जाल्लेले आसा आनी सगळ्या मिनिस्ट्रींचेर प्रोटेस्ट जायत आसा, आरोप जायत आसा, इलिगॅलिटी सगळे कडेन आसा. आयज जो प्रेमानंद नायक थंयसर बसलेलो आसा तो सांकवाळ गांवांत भुतानीचो इलिगल प्रोजेक्ट येता, जेणी जी परमिशनां जाय ती परमिशनां घेवंक ना आनी दादागिरी करून पुलीस फोर्स वापरून लोकां कडेन दादागिरी करून तो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. सो प्रेमानंद नायकान तांकां जितलो जाय तितलो टायम दिलोलो परमिशनां रिवोक करपाक आनी ह्या परमिशनाचे सगळे लोक ओपोज आहा. कित्याक हो जो प्रोजेक्ट येता हो कमीत कमी 700-750 फ्लॅट येतात आनी त्या फ्लॅटांनी स्विमींग पूल आसा आनी ऑलरेडी आमकां उदक ना, हांगासर उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. आयज जो तो गांवांतलो लोक PWDचेर प्रोटेस्ट करत आहा आमकां उदक ना म्हणून. आनी ह्या टायमाचेर हे सरकार जर मेगा प्रोजेक्ट्सांक सपोर्ट करता आमी ओगी रावचे ना. आमचो साथ प्रेमानंद नायका कडेन आसा आनी प्रेमानंद नायकाचे जर बरें कितें वायट जर जालें जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. आयज प्रमोद सावंत बारीक इश्यूज हँडल करपाक फेल जाल्लो आसा. ईच अँड एवरी डे आमी पळयता आझाद मैदानाचेर लोक प्रोटेस्टाक येत आसा म्हटल्यार CM टोटली फेल जाल्लो आसा आनी तेचे कडेन ही खुर्ची सांबाळपाक जायना म्हणून आयज काळाची गरज आसा. तेणी त्या खुर्चे वयलो देंवपाचो, रेजिग्नेशन दिवपाचें. कितें आयज तेचेरूय आरोप जायत आसा प्रायवेट फॉरेस्ट कन्वर्ट केलेले आसा म्हणून. लाख स्क्वेअर मिटर प्रायवेट फॉरेस्ट कन्वर्जनां जाल्लेली आसा. अरे आयज आमी कितें पळयता आयज गोंयचें निसांडण पळयता आनी आयज हे BJPचें सरकार गोंयकारांक काबार करपाक उठला, सोंपोवपाक उठला. अरे आयज सूट सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी देंवोन प्रोटेस्ट करपाचें, आंदोलनां करपाची, अशें उपोशणाक बसपाचें आनी सिनियर सिटीजनांनी अशें उपोशणाक बसपाचें. कितें उठला रे हा सरकारान? अरे लॉ अँड ऑर्डर काबार करून सोडले. पयर तेका थंयसर येयला आनी पुलीस तेका हितून एम्ब्युलन्सान घालून हॉस्पिटलान व्हरोंक सोदता. हे कितें हे दादागिरी कितें रे? सो ही दादागिरी आमी खोपोवन घेवचे ना, तुमकां पयलींच सांगता. हांव मागता की आमी ऑलरेडी गव्हर्नराक मेमोरंडम सबमीट केला. प्रेसिडेंट रूल लावपाचो न्हू गोंयान, कित्याक गोंयान कांयच सारकें ना. वयता त्या स्तराचेर हे गोंय गव्हर्नमेंट फेल जाल्लेले आसा. आमी पळयता रिलिजियस सेंटिमेंट सुद्दां हेंच्यांनी हर्ट केल्या. कित्याक तर हे जे इश्यूज आहात कन्वर्जन्स आनी बाकीचे जे इश्यूज आहात हे सगळे डायवर्ट करपाक हेका जबाबदार गोंयचो CM आसा, जेचे कडेन आयज गोवा स्टेट हँडल जायना. तेचे कडेन भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक बेश्टे मस्के मारीत आहा. वयता त्या स्तराचेर तो फेल जाल्लो आसा, वयता त्या स्तराचेर. एक म्हाका डिपार्टमेंट दाखया जे सारकें चलता आयच्या सरकारान. हेका जबाबदार गोंयचो CM आसा. आमी तेचें रेजिग्नेशन मागता.